एकविता देवस्थानाच्या जात्रेक वर्सुकी जात्रेक तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत आसा। ह्या जात्रेक सुमारे 70 वर्सां सुमार जाल्लीं आसा। 1566 जेन्ना बार्देस तिसवाडी आनी साश्टीचें क्रिस्तीकरण जाल्लें तेन्ना हांगासरले देव बेताळ आनी शर्वाणी आजगांव आनी ओरोस म्हणटा पळय त्या गांवांत व्हेल्ली। थंय 150 सुमार वर्सां उरल्या उपरांत थंयसरलें देवस्थान परत धारगळे आयलें आनी धारगळेसून मागीर 1771 हें देवस्थान अडवळपाल येयलें। हांगासर आमचे भिकाजी आसा, भिकाजीचो बापूय आसलो नवसो म्हणून, ताका एक साक्षात्कार जावंक लागलो की देवी हांगासर परत येवंक सोदता म्हणून। आनी तेणी एक ही पयली वारूळ पयलें जे सदांच वाडत आसा तेणी ल्हानशी थंयसर खोप घातली आनी सदां तो भजन करपाक लागलो। भाटकानीन पयलीं एका विरोध केलो, पूण भाटकानीकूय तो वादिकार जावंक लागलो की हांगासर देवूळ जावं न्ही म्हणून। आनी हळू हळू देवूळ 70 वर्सां आदी हांगासर देवूळ जालें आनी ही वर्सुकी जात्रा वचून चालू आसा। 70 वर्सां जालीं। खूब जागृत अशें देवस्थान हें आमची ग्राम देवता साळगांवची। आयज साळगांव वाड्यार शर्वाणी देवीची जत्रोत्सव आसा आनी ह्या जत्रोत्सवाच्या निमतान सगळ्यांक साळगांववासियांक तेची ह्या जत्रोत्सवाच्यो हांव जय साळगांवकर आनीक शर्वाणी आमचो कुलदेव हांगासर पण पयलींच्यान ह्या देवीच्या पांया करता आयज ज्या कित्याक स्थानाचेर जे कितें एचीव केलां म्हाका देवी देवान केलां देवीचो हांव भजक आसा, मानता देवी जशें हांगासर आसा तशेंच देवस्थानाचे अडवळपाल बिचोली अस्नोडा ह्या गांवांत शर्वाणी देवीचें हें अधिश्ठान हांगासरल्यान खंयसर कितें उत्सव करता जाल्यार पयलीं हांगासर नारळ करता। हांगासर खूब आमची श्रद्धा आसा ह्या देवाची आनी देवीचो आमचेर आशिर्वाद आसा। हांव देवी कडेन मागून की सगळ्यांक साळगांववासियांक सगळ्यांचेर तेजी कृपा दृश्टी रावनी आनी सगळ्यांचे बरे करून कितें चिंतता ते सगळे तांचे मनोकामना पूर्ण जावनी।